नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयचो आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो हेडलायन्स. काणकोण बस स्टँडाच्या आवारांत पातळाक काळोख, लायटीचे खांबे नाशिल्ल्यान लोकांनी उक्तायला हुस्को. बेगोबेग प्रश्न तडीक लावपाची केल्या मागणी. एसटी दर्जा विशीं जालो अन्याय करात पयस. आमचो हक्क दिवचो. आमकां अन्याय पयस जालो ना जाल्यार करचो पडटलो वेगळो विचार. धनगर भावांनी मागणी सयत दिली शिटकावणी. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्लीत वचून घेतल्यो केंद्रीय फुडाऱ्यांच्यो गाठी भेटी. उदरगतीच्या कामाविशीं केंद्रीय फुडाऱ्याबरोबर केली चर्चा. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांचे मदीं जाली म्हत्वाची बसका. गोंयच्या फायद्या खातीर विरोधकांचो एकवट घटमूट करपाचेर दिलो भर. केंद्र सरकारान दर एका राज्याक कर वाडपाच्या माध्यमांतल्यान कोटी रुपयांचो निधी केला वाटप. मुख्यमंत्री सावंतान केंद्र सरकाराचे मानले उपकार. आनी टीव्हीच्या 25 वर्साच्या तरणाटेचेर ल्हान वादाक लागून जालो सुरयेन दिवगेणो हल्लो. जखमी तरणाटेचेर उपचार जाला सुरू जाल्यार न्यायालयान आरोपीक फरमायला 6 दिसांची पुलीस पंखड. आतां खबरो विस्तारान. एसटी दर्जा विशीं जाल्लो अन्याय पयस जावन आमचो हक्क आमकां मेळपाकूच जाय अशी मागणी धनगर भावांनी केल्या. अन्याय पयस जालो ना जाल्यार वेगळो विचार करचो पडटलो अशेंय धनगर भावांनी कासरपाली जाल्ल्या निर्धार मेळाव्या वेळार स्पश्ट केले. गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळाच्या बॅनराखाला दिवचल तालुक्यातल्या धनगर भावांचो एक मेळावो शेनवारा राती कासारपाली जालो. या मेळाव्याक केंद्रीय अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर आनी हेर प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. एसटी दर्जो मेळचो म्हणून फाटली सुमार 23 वर्सां धनगर भाव संघर्ष करतात, मात अजून लेगीत ते हक्कापासून पयस आसात. धनगर समाजाचो तेन्ना पेटाळ्ळो गेलो आनी तेजे उपरांत खूब समाज भेटा आशिल्ली. आयज चळवळ चालू केल्ली आसा. 23 वर्सां आमी आमच्या मागणीक लागून खुबशे फॉलोअप केल्ले आसात. 5 अहवाल केले, अनेक तुमची आडनोटीची वळण केले, सगळें केले. तरी देखून ते खंय रिजेक्ट जावन येयले अशें आमकां आढळ्ळें. मागीर कळ्ळें आमकां सेवा जेन्ना घेवन गेले उपरांत आमकां कळ्ळें रिजेक्शन रिजेक्ट म्हणला ते चुकून येयला आनी ते परत रेक्टिफाय करपा खातीर सेवान आनी ते अशें आसा आमकां परत हें जातलें म्हणून जातलें आनी न्याय मेळटलो. पूण आमकां एकूच जाता आमी सगळ्याक जागृताय केल्ली आसा. आमच्या भुरग्यांनी आख्ख्या गोंयभर 52 मिटींग घेतल्यो कोंकणा मेळटल्यो आनी आयच्यान आमच्यो प्रत्येक तालुक्यान मिटींग सभा चालू जाल्ली आसा. आनी पयली सभा बिचोली तालुक्यान जाल्ली आसा. पूण आमी आज पर्यंत आमी कसो लढो दिल्लो आहा की आमी आमची सेंट्रल कमिटी तालुका कमिटी आनी आमी अशें वचून मेळप, आग्रह करप, विनंती करप, इतलेंच करप. पूण आयज पयली फावटी आमी गोंयभर पूल बांदला. सगळ्या बांदवाक पूल बांदलो आसा. 2003 जेन्ना गावडा पुली मेळ्ळी हांकां हें मेळ्ळें अनुसूचीत जमात मेळ्ळी, एसटी स्टेटस मेळ्ळो, तेन्ना बांदून केलो. आमी केन्नाच अशें म्हणलें ना केन्ना कित्याक मेळ्ळो. कित्याक जेन्ना आमी त्या 4 भावांची लढाई एटलीस्ट 4 भावांचे 3 जाण भाव मेळ्ळे, 3 जाण भाव मेळ्ळे तेन्ना समाधान मागलें आनी आमकां आज तूं जाल्यार मेळटलें अशें हेतू आमी गेल्ले. पूण आयज आमी खंय ती तब्बल 23 वर्सां जालीं आनी एक आव्हान आमी करून दिलें आनी फावटी येयल्ली तेंचे आमी रिप्लाय दिली. तरी देखून आमच्या पत्रां कांय पडलें. म्हणजे आमी आज परत थोडी सगळे तालुक्यांनी मिटींग अशी आयज आमची हांगा तालुका तेंची आसा तशी प्रत्येक तालुक्यांनी फाल्यां केपें आसतली, धार बांदोड आसतली, साठे आसतली, कोंडा आसतली, सगळे कडेन मिटींग घेवन आमी एक रिक्वेस्ट करूं शकता की आमकां आमचे अन्याय जो जाल्लो आसा तो खंय तरी दूर करप. आयज आमची बिचोले तालुक्याचो एसटी दर्ज्या खातीर आमचो जो मेळावो आसा ते मेळाव्यान आमच्या सरकारा कडेन आमचे आदरणीय नेते बाबू कवळेकर सर हांच्यांनी सांगल्या प्रमाणे आमचो एकूच डिमांड आसा की आमचो जो एसटी दर्जो, आमचो जो अधिकार आसा, आमचो हक्क आसा तो सरकारान आमकां दिवचो आनी सरकार आमकां दितले अशी आमी अपेक्षा बाळगता. आमच्या बिचोले तालुक्यान जवळ जवळ
1600 ते 1700 पॉप्युलेशन आसा. 3 मतदारसंघ येता आणि 3 मतदारसंघात मेळून 1700 पॉप्युलेशन आसा आणि जवळ जवळ 1150-1200 वोटींग आसा. बिचोले मतदारसंघान आमची 950 वोटींग आसा. सांखळे मतदारसंघात जवळ जवळ 200-250 वोटींग आसा आणि मयान 200-250 वोटींग आसा. येता कदाचित जर सरकारान आमच्या बद्दल विचार करूंक नसत जाल्यार आमकां आमचे लोक सांगता आमचे लोक आमकां डेली सांगत आसता की आमकां ह्या गोष्टीचेर विचार करचो पडटलो. आमची म्हणून आमकां सरकारान हे सगळो विचार करपाक भाग पाडचें न्हू अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा आणि मुख्यमंत्र्याचेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा. मुख्यमंत्री आमची मागणी पूर्ण करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. भाजपाचे खासदार अनुराग ठाकूर हांणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा केली. ह्या वेळार ठाकूर हांणी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 गोंयांत दुसरें स्थान मेळिल्ल्या खातीर राज्य सरकाराक परबी भेटयली. तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला गोंय पर्यटन आनी माहिती तंत्रगिन्यान क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केल्ल्याचे सांगीत राज्याच्या उदरगतीची तोखणाय केली. भेटी वेळार गोंयच्या उदरगती विशीं लेगीत चर्चा जाल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. मजगतीं मुख्यमंत्र्यान भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांची भेट घेतली. उदरगतीच्या कामाची तशेंच पक्ष संघटना अदीक बळिश्ट करपा विशीं चर्चा जाली. गोंयांत भाजपा विरोधी युती घटमूट करपाच्या कृतीक गती मेळ्ळ्या. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय हांची भेट घेवन महत्वाच्या राजकीय घडामोडी विशीं भासाभास केली. गोंयच्या व्यापक हिताक लागून विरोधी पक्षाचो एकवट घटमूट करपाची गरज दोनूय फुडाऱ्यांनी उक्तायला. तशेंच एकमत जावपा खातीर बेगीनूच औपचारीक बसका जातली अशी माहिती दिल्या. दर एका निर्णयात गोंयच्या लोकांच्या हिताक सगळ्यांत चड प्राधान्य दितले अशें सांगून विजय सरदेसाय हांणी ह्या बसकेक विरोधकांच्या एकचाराचे पयले सकारात्मक पावल अशें म्हणलें. काल जेन्ना काणकोणा मिटींग जाली आमची तेन्ना थंय आमी लोकांक चड करून आमच्या कार्यकर्त्यांक उतर दिल्लें की हे फाटीं फुडें कित्याक जातालें म्हणून तांचो प्रश्न आशिल्लो. आतां हांवें म्हणिल्लें की हांवूच तो इनिशिएटीव घेतलो आनी हांव काँग्रेसी कडेन उलोवपाक सुरवात करतलो. हे सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव आज गिरीश चोडणकाराच्या घरा 1-2 साथीदारांक घेवन गेलो आनी आमी ताजे बरोबर प्रिलिमिनरी अशें डिस्कशन केल्लें. एक फुडें रोड मॅप असो जातलो तो तांचेर आतां आसा. हांवें ती सुरवात केल्ली. हांवें कसलोच इगो कोण खालतीपणां घेवन वचपाचो इश्यू हाडूंक ना. सांगला ते प्रमाणे हांवें ती सुरवात केल्ली. आमकांय अशें दिसता की जें कितें लोकांक जाय तें जर केलें जाल्यार जैत मेळप सोंपें जातलें. सो एक भशेन हें लोकांक जाय म्हणून हांवें सुरवात केल्लें आहा. दुसरें आमचे खातीरूय तें सोंपें जावंक शकता. पूण हें आतां कशें फुडें वतलें खंय पावतलें तें म्हज्यान आतां सांगूंक जायना. सुरवात करपाचें काम हांवें केल्लें. कितें जालें एक्झॅक्टली कितें उलोवप जालें आज? उलोवप म्हणल्यार बेजिकली की अलायन्स आसा तें चालू उरूंक जाय आनीक हें करपाक लोकांचो एक स्वाभावीक म्हळ्यार गोंयभर एक डिमांड आहा की एकवट जाल्यार बीजेपीच्या विरोधान जें जैत जाय लोकांक तें सोंपें जातलें. सो ताजे खातीर पब्लीक सेंटिमेंट रिस्पेक्ट करून आमी स्टेप मारूंक जाय. हाजे नंतर डिस्कशन चालू आतां कशें जातलें कितें जातलें तें फुडेंच कळटलें. पूण हांव लोकांक एट एवरी गिवन स्टेप लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक आमी सगळें ट्रान्सपेरंटली कळून आमी एकाउंटेबल ऑल्टरनेटीव तयार करपा खातीर स्टेप करतले. आमी कांय दिसा फाटीं सगळे उलयत आशिल्ले की बसून आमी आमच्या मुखाल्ल्या अलायन्साचेर डिस्कस करपाक जाय. कारण सगळे गोंयकारांक दिसता आमी एकठांय जावचे. त्या तरेन ह्या सरकाराचो अत्याचार चल्लेलो आसा. गोंयकार सगळे विटलेले आसात आनी गोंयकारांक आमी सगळे युनायटेडली ह्या सरकाराक भायर मारून
एक गोंयकारांक जाय तसलो सरकार हाडपाची मागणी आसा. सो त्या प्रमाणे आयचे आमचे डिस्कशन जालें आनी रोखडेच आमी एक फॉर्मल मिटींग आमची कमिटी आनी तेची कमिटी मेळोन इनिशिएट केली. केंद्र सरकारान दर एका राज्याक कर वांटपाच्या माध्यमांतल्यान 1,09,019 कोटी रुपयांचो निधी वांटला. तातूंतले गोंया खातीर 308 कोटी रुपयांचो आगाऊ हप्तो मान्य केला. हे खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केंद्र सरकाराचे उपकार मानले. भांडवल आनी उदरगतीच्या कामाक गती दिवपाक हो निधी म्हत्वाचो थारतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. तशेंच ह्या निधीक लागून मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पाची अंमलबजावणी नेटान जातली, भौशीक सेवा चड कार्यक्षम जातली आनी राज्याच्या सर्वांगीण उदरगतीक चालना मेळटली असोय विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायला. मयड्या वाठारात एक किरकोळ वाद हिंसक थारलो. थिवीच्या 25 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचेर कांय किरकोळ वादाक लागून एकल्यान सुरयेन जीवघेणो हल्लो केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. जखमी तरणाट्याचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयात उपचार सुरू आसात आनी पुलिसांनी कांय वरां भितर आरोपीक अटक केल्या. मजगतीं न्यायालयान आरोपीक 6 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर जाल्ले हल्लो प्रकरणात मेर्शीच्या सत्र न्यायालयान म्हत्वाचो आदेश दिला. ह्या प्रकरणातल्या मुखेल सूत्रधार जेनिटो कार्दोजा सयत वट्ट 8 जाणांआड आरोप निश्चित करपाचे आदेश न्यायालयान दिला. जाल्यार आरोपी जेनिटो कार्दोजान दाखल केल्लो डिस्चार्ज अर्ज न्यायालयान भायर मारलो, जाचे आड आरोप निश्चित करपाचो आदेश दिला. तातूंत जेनिटो कार्दोजो, एंथनी नदार, फ्रांसीस नदार, मिंगेल आरावाजो, मनीष हडफडकार, सुरेश नायक, फ्रांको डिकोस्टा आनी साईराज गोवेकार हांचो आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिते अंतर्गत खुनाचो यत्न, गुन्यांवकारी कट, बेकायदेशीरपणान आडोवप ह्या सारख्या गंभीर कलमां सयत अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत आरोप केल्यात. हणजुणा पुलिसांनी ड्रग्स विरोधी कारवाई करून कैलाश बेहरा या 47 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक अटक केल्या. ओडिशाचो रावपी कैलाश बेहरा हाचे कडल्यान 950 ग्राम गांजा जप्त केल्ल्यान हाचे मोल सुमार 1 लाख रुपया अशें सांगतात. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी आरोपीक ताब्यात घेवन न्यायालयात हाजीर केलो. न्यायालयान आरोपीक न्यायालयीन ताब्यात दवरला. ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी हणजुणा पुलिसांनी सुरू केल्या. पणजे कांय कडेन मुखेल रस्त्याचेर सध्या सरकारान घाल्ले म्हारग शो पीस पळोवपाक मेळटा. येरादारीचेर नियंत्रण हाडपाक पणजे सिग्नलां बसयल्लीं, मात ही सिग्नलां सध्या शो पीस जावन राविल्ल्यान चलत वचप्याक सध्या जीव मुठीत धरून खतरो के खिलाडी जावचें पडटा. आदींच अपघातांनी भर पडत आसा, तातूंत ही बंद सिग्नलां. वेगान धांवपी गाडयो चलत वचप्याक घेवन गेली जाल्यार जापसालदार कोण? करदात्यांच्या पयशांचो खरेंच इबाड चल्ला वय? लोकांक प्रश्न सतायता. old custom house. So yeah, near the police headquarters. So इवूय केन्ना ऑपरेट जायना, केन्नाच चलना. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हे अशेंच आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे यूज करून खावपाचे काय
तर आयज आमी पेनजीम आहा आनी बारीक पळयत जाल्यार पेनजीम सिटीन इतली तेणी सिग्नलां इन्स्टॉल केल्ली आहा सम इयर्स बॅक, पूण जायतीं अशी सिग्नलां आयज पासून ऑपरेट जायना, ऑपरेशनान ना. सो इतले ती घालून पब्लीक मनी यूज करून आनी ते तर हिंगा सिग्नलां ती चलना जाल्यार हे पयशे हे करून तेणी घातली कित्याक? सो हेजेर आमकां मातशें कितें पळय. सी आमच्या वतीन गोवा कॅनाच्या वतीन आमी हो इशू मांडटले, कित्याक earlier we had taken up this issue, but now we will take it up with CCP, and we have also requested CCP to set up their road safety and traffic management committee, because त्या कमिटीच्या अंडर हे सगळे येता. One very important thing is non-functioning is happening because of lack of monitoring. So signal, for example, is a very important signal which is going to police headquarters, Azad Maidan. So it is a very important junction, and signals must work. Now why they are not working, I'll also inquire, but basically 2-3 departments can take so much action on that. One is of course CCP, second is PWD, third is traffic police. I will take it up with all of them, because see what happens, I also come many times here, and if I want to cross the road, I'm not able to cross because I'm not having a signal saying pedestrian should cross, and therefore I have to wait, because these people are traveling at high speed coming from Miramar, Donapal and going to bus stand, and same way this side also. So what you have raised is a very correct issue, and this is actually causing a lot of inconvenience, not only for the riders and drivers and the tourists and all, but more important for the pedestrians who have to cross the road, because here there is a bus stop. Unless you get a signal to cross, you cannot reach, and many times I myself have noticed the bus has gone and I miss the bus because I cannot cross in time. So this is a really important issue, and I will definitely pursue it with the authorities. आता आमी आसा ते पेनजीम दिवली सर्कला कडेन, आनी हिंगा पेनजीम तूं एंटर जाता. आतां रिबांदर सुटया, मारगांव सुटया, वास्को सुटया, ही एक वाट पेनजीम भितर सरपाची. आनी हिंगा सर्कलाचेर हिंगा सिग्नलां घातलेलीं आहा. आतां तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार आमचो गव्हर्मेंट जायतेच डिवेलप करता, जायतेच ने घालता. सो आतां हिंगा सिग्नलां घातले, कितली 2-3 वर्सां जातलीं हें जातलें, पूण आमी हिंगा केन्नाच पळोवंक ना ही सिग्नलां हिंगा चलता पळय ती. ही सिग्नलां हिंगा कांयच ऑपरेटूच जायना, आनी हिंगा सिग्नलां ही घातलेली ती तशीच आहा. सो आतां ही सिग्नलां घातलेली कित्याक ती आमकां कांय समजना. हिंगा कोणाचो इंट्रस्ट आसलो सिग्नलां घालपाची, आनी सिग्नलां तर लोकांचे सेफ्टीक घातलेली, ट्रॅफिक बरी स्मूथ ऑपरेट जावपाक, जाल्यार ही सिग्नलां हिंगा चालू आसतली आसली, हिंगा ऑपरेट जातली आसली. पूण आतां ही सिग्नलां कित्याक लागून घातलेली, आनी ती गरज आसली, आनी गरज नासतना घातलेली जाल्यार ती कोणाच्या फायद्याक घातलेली ती आमकां कांयच खबर ना. अशीच आतां पणजेन हिंगा पेनजीम सायडीन कितलींच सिग्नलां आहा घातलेलीं आहा, इन्स्टॉल केल्लीं आहा, पूण कांयच ऑपरेट जायना. आतां हिंगाच तुमकां आमी दयानंद बांदोडकार रोडाक पेनजीम भितर सरता आसतना एटलिस्ट 3 ते 4 सिग्नलांचे जंक्शन दाखयता, पूण ती सिग्नलां अजून ऑपरेट जायना, ती तशीच आहा. कांयच ऑपरेट जावन ती 1-2 वा 3 पावट ऑपरेट जाल्ली जायत, पूण हिंगा ही सदांच सिग्नलां ऑफ आसता. पूण ही आतां घालून कसलो फायदो ते तुमी पळया. हे आतां आसा ते सेकेंड ओल्ड कस्टम ऑफिस, ओल्ड कस्टम हावस. सो हिंगा तुमी पळयत जाल्यार हिंगाय सिग्नलां आहा. सो हिवूय केन्ना ऑपरेट जायना. सो ही घालून तशीच इन्स्टॉल करून तशीच आहा. आनी आतां आसा तुमी पळयता ते थर्ड सिग्नल दयानंद बांदोडकार रोडाचेर. ही आतां इम्पॉर्टंट आसली, सो हिवूय केन्ना ऑपरेट जायना, केन्नाच चलना. सो हे नियर द पुलीस हेडक्वॉर्टर्स or just opposite to collector office. अन्न सुरक्षा आणि नितळसाणीच्या नेमाचे उल्लंघन करपी व्यावसायिक संचालकाचेर एफडीएन व्हड कारवाय केल्या. बांबोळी आणि पणजेच्या 5 आस्थापनांक बुरशेपणाक लागून बंद करपाचो आदेश दिला. पणजेच्या एका रेस्टॉरंटाक 5,000चो दंड घाला आणि उच्च टीपीसी पातळीचेर रांदपाचें तेल जप्त करून भायर उडयला. मजगती बांबोळे परत ह्या गुन्यांवकारांचेर एक व्यावसायिक संचालका आड एक केस नोंद जाली. ही खाशेली तपासणी मोहीम अन्न आणि वखदां प्रशासनाचे संचालक
श्वेता देसाय हाच्या मार्गदर्शनाखाला जाली. गोयचे फामाद पर्यटन थळ आशिल्ल्या कोलवा दर्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. दर्यादेगेर भटकी जनावरां आनी सुण्यांची संख्या वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेविशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. प्रशासनाक हो प्रश्न बेगोबेग सोडोवपाचो आपेस आयला असो आरोप थळाव्यांनी केला. सैमान नटिल्ल्या ह्या कोलवाच्या दर्यादेगेर नितळसाण तिगोवन दवरची आनी वाडिल्ल्या भटक्या जनावरांचो प्रश्न संबंदीत खात्यान आनी थळाव्या आमदारान बेगोबेग सोडोवचो अशी मागणी सिमाओ रॉड्रिगेजान केल्या. आयज एक बरो दीस आनी ऑगस्टाची 1 तारीख सगळ्यांचे तोंड गोड करपाक की आमगे हेतू चलता हें तोंड गोड करपाक तें गोड जाता आनी आज हांव हें गोड टुरिजम डिपार्टमेंटा पावयता तें कोणा पळोवंक वयर आनी तेगे तोंड गोड जावं कित्याक आमची कोलवा बीच बरो गोड कोताय टुरिजम डिपार्टमेंट आयकॉनीक बीच म्हणून हांव ना म्हणा ही बरी आयकॉनीक बीच आसलोली. आयज बीच आयकॉनीक उरलो ना आनी उरलो ना हेका कारण आसा टुरिजम डिपार्टमेंट सारके मेन कॉर्पोरेट आहा टुरिजमाक काबार करपाक कोलवा आयकॉनीक हें उतर काबार करपाक तें हांवें कित्याक लागून सांगता. आयज हांव उबो आहा हिंगा बीची कडेन हे सायड देंवोन वयता आसतना लेफ्टान गेलो जाल्यार सगळी सोणी रायटान गेलो जाल्यार कोलवा क्लास कोताय केन्ना हापूस जातली आनी केन्ना कोणाचें धमकां मारतली शिंगार उडयतली हें कोणाचें सांगपाक जाय आनी हेचेर कोणाचो कंट्रोल ना. हांव टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन मागता किंवा टुरिजम मिनिस्टर आनी आमचो MLA गांवचो लोकल MLA कडेन मागता हेचेर तुमी ऑर्डर मारपाक जाय. वर्साक एक पाटी म्हयन्याक एक पाटी काय ना काय केन्ना तर हिंगा एक रावंड मारून चोयाय कितें जाता तें MLAकूय सांगता लायट पेटयली आनी कितें केलें म्हणून जायना हेंय चोयाय लायटीचेर आनी जायना लायटीचेर आयकॉनीक जायना हे मेन हेचेर जाता. आमची कोलवा बीच सुणी गोरवां घोडटाय तें क्लियर कोराय टुरिजम घेतला ऑगस्ट आनी एक म्हयनो सप्टेंबर गेलो टुरिजमची स्टार्ट आनी आतां आमच्या पावसूय थोडा बेगीन स्टार्ट जातले आनी ऑलरेडी दिला टुरिजम शेतकारांनी लायसन्स दिली ऑलरेडी दिली म्हणटा तर ह्या टुरिस्टांक लोकल इंटरनॅशनल टुरिस्टांक त्रास जावपाक लागलाय हें हांव मागता. एक भाशेन हांव ही आमची कोलवाचो क्रीक MLA म्हणटा कोण क्लीन करतलो टुरिजम म्हणटा आमी क्लीन करतले कोणें क्लीन केला हें देवान क्लीन केला हे आमचे नॅचरल देवान क्लीन केला तें देवान क्लीन केलें परत भट्टी जावपाक दिना काय ते आनी चोयाय म्हाका टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन टुरिजम मिनिस्टरा कडेन MLA कडेन येवन चोयाय काय करून सोंपचें आतां दोळे उदक आहा वयल्यान उदक वयर येयला हें उदक वयल्यान गेलां अशें क्लीन दवरप हांव तुमकां मागता. सदांची गाडी करपाक नाका आनी एका यूज करपाक नाका ऑर्डर मारयाय आनी आमकां हेचेर नियाळ करयाय. आम कितको देवान क्लीन केलें ती चोयाय जायना आमी देवान क्लीन केल्या. काणकोण बस स्टँडार सध्या प्रश्नांनी रेवाडो घातला. या बस स्टँडाच्या आवारात लायटीचे खांबे नेटान उबे आसात मात पेटनाशिल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला.
कांय लोक ह्या काळखाचो गैरफायदो घेत आनी बस स्टँडार कसली घडणूक घडली जाल्यार जापसालदार कोण लोक जाप मागतात तशें हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावपाची मागणी करतात. हांव तुमच्या एकच सांगता, काणकोणाक गेल्ल्या 4.5 वर्सांक एक खंयचो प्रोजेक्ट हिंगा कंप्लीट जाल्लो म्हण दाखोवचो. फावंडेशन स्टोन भरपूर घातली पूण एक खंयची तरी कंप्लीट जाला जाल्यार एकच म्हाका दाखया तुमी. दुसरें विजन एंड मिशन एकच आहा, आमोणे 5 स्टार करपाचो. आतां तेजे हेजे ग्रावंडाचेर काम चालू जालें पूण हे आख्खे काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी एक प्रोजेक्ट म्हाका दाखया. म्हणजे हांगासर ज्या तरेन डेव्हलपमेंट जाता किंवा उलोवप जाता तो जायना म्हणटा तुमी. डेव्हलपमेंट जाता, डेव्हलपमेंट काणकोण जायना. डेव्हलपमेंट सेल्फ डेव्हलपमेंट जाता. डेव्हलपमेंट एक 5 वर्सां पयलीं ते 10 वर्सां पयलीं थंय कितें आसलें आनी आयज कशें जालें तें पळया. पूण काणकोण ही हार्ट ऑफ द सिटी. काणकोणाक चावडी म्हणटा ती एक सिटी, पूण ह्या सिटीक गेल्ल्या 25 ते 30 वर्सां सेम आहा. तुमी इतले वर्सां जाले येता वचतले ना. कितें चेंजीस जाला? हो बस स्टँड सोडून एक हॉस्पिटल सोडून कितें तरी जाला तो दाखोवचें. पयलींच आमी फर्स्ट टायम जेन्ना काणकोणाची बातमी केली त्या वेळाचेर काणकोणांतल्या केटीसी बस स्टँडा फुडल्या गटाराची केली. ज्या गटाराची अवतिकाय कितें जाला ती पळयली जाल्यार ह्याच बस स्टँडाच्या सभोवतणी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर लायटीची व्यवस्था केल्ली आसा. खुबशे स्पेशली सरकारान खर्च करून खांबे उबे केल्या, पूण दुर्दैव अशें कितल्याशाच खांब्याचेर जर पळयलें जाल्यार थंयसर लायटी म्हणटा त्यो पेटच ना. पूण दुर्दैव अशें की त्या खांब्याचो उपयोग मातसो प्रायवेट खंय तरी केबल उडोवपा खातीर सुरू जाल्लो आसा. म्हणजे ह्या गजाली कडेन केटीसीचे लक्ष आसा काय कितें? केटीसी कितलेशे पयशे येता पूण ते पयशे हांगासर मॅनेजमेंट करपा खातीर कित्याक मोडिनात? केटीसी बस स्टँडाक जर आमी आतां जर पळयले जाल्यार आतां पूर्णपणे काळोख जावना जाल्यार हांगासर कितलो काळोख दिसता तो पळयात. आनीक पूर्णपणे काळोख जातलो त्या वेळाचेर ह्या बस स्टँडाक भूत बंगल्याचें स्वरूप येता हाजें सामकेंच कितल्याशाच जाणांनी आमकां सांगिल्लें आशिल्लें. त्या वेळाचेर हाजी पडताळणी करपा खातीर आमी हांगासर आयले. त्या वेळाची परिस्थिती सत्य आशिल्लीच जाल्यार वेगवेगळ्या भागांनी जे जे खांबे घातलेले आसात त्या खांब्याचेर लायटीच पेटना. आतां केटीसीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेशन करून ह्यो कित्याक जाग्याक घालेना अशा तरेचे वेगवेगळे प्रश्न हांगासर उपस्थित जातात. खरें म्हटल्यार ह्या गजाली कडेन गंभीर्यान लक्ष दिवपाक जाय, कारण हे येदो व्हडलो गोंयांतलो नंबर 1 बस स्टँड आनी जर हांगासर भूत बंगल्या सारखी परिस्थिती आसत जाल्यार केन्ना चुकून कोणी उरिल्ले प्रवाशी हांगासर कशे रावतले. त्याच बरोबर कांय जे आंबट शौकीन लोक आसात तेय बीन ह्या बस स्टँडाचो काळोख्या स्थितीचो बेनिफीट घेवपाक शकता किंवा गैरफायदो घेवपाक शकता. हाजे कडेन गंभीर्यान आतां तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा. खरें म्हटल्यार ह्या गजाली कडेन स्थानीक जे लोकप्रतिनिधी आसात किंवा स्वताक जे फुडारी म्हणनाले किंवा सोशल वर्क आपूण करपी किंवा समाज कल्याण करणारे म्हणपी आसात त्या मनशांनी तरी हांगासर लक्ष घालपाची गरज आसा. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात